आयज नोवेनाचो 6वो दीस। आयचो विशय आसा एकचार, मिसांव आनी सहभागिलीपण। मानेवंत आग्नेल आपल्या जिवितान एकचार, मिसांव आनी सहभागिलीपण फिकिरीन पालतालो। एकचार, सहभागिलीपण आनी मिसांव बेश्टी सादी आनी पोलकी उतरां न्हय, पूण ती खरेपणी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत घडलोली दिसतात। एकचार म्हणल्यार सामान्य वांटप वो सगल्यांक वांटेकार जावंक मेळटा। हातूंत भावपण भागेलीपण दिसून येता। भागीदार जावंक म्हणल्यार तुका आनी म्हाका सगल्यांक वांटो आसा। मिसांव म्हणल्यार मुखार सरप आनी धाडलोलो जावप। ती वाट कशी ती ताकूंक आमकां सगल्यांक खेरीत आपोवणें आसा। आमकांच विसरून आमी आमचे इगोर्जे भायर सरून आमच्यो चाली आमच्यो फुटी आनी वेगळोचाराची वागणूक, आमच्यो बोडायो आनी जबरदस्त्यो, द्वेस आनी हिंसा नपयत करूंक वावरूंक जाय। मानेवंत आग्नेल पिलाचे संस्थेच्या वांगड्या मदें समुदायिक जिवीत जियेलो आनी सगल्यांक एक नमुनो जालो। मिशनरी पाद्री जावन ताणें बागेलीपणाच्या मनान आनी आपल्या लोकांच्या बागेलीपणान सेवा केली। तो आपल्या कार्याक लागलोलो जावन प्रेरणीक शेरमाव करपी, कुमसारां आयकुपी आनी आत्मीक मार्गदर्शन दिवपी जावन सगल्यांची सेवा केली। ह्या सगल्या आपल्या सेवेच्या कामान तो देवाची खुशी करूंक वावुरलो। येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात। एनसी देसाक कोर्तालीन थांव सगळीं आमी उबी रावया।
देव बरो दीस तुमकां सगल्यांक हांव दिता आनी माये मोगाचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानांत बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आयज मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनाचो 6वो दीस. आयचो विशय मानिवंत आग्नेल आपल्या जिवितांत एकचार मिसांव आनी सहभागिलीपण फिकिरीन पाळपी. आमच्या समाजांत कितल्योय फुटी आनी वेगळोचार आसुनूय कसलीच भिरांत धरिनासतना पोवीस सोबेंत आनी संवसारांत एकचार मिसांव आनी सहभागिलीपण हाचो संवसार जावन एकवटा खातीर वावरूंक आमकां आपयल्यात. हें कार्य आमी शार्ती पावूंक देवाची कृपा मागुया. आयज दोर पोरगोंडेच्या वावरा खातीर वो मिसांवा खातीर भेटयलोल्या दिसा दोर पोरगोटणेच्या वावरांत दोर एका क्रिस्ती भावा भयणीन मिसळ जावंक आनी मिशोनारी वावर नेटान फुडें वचूंक देवाची मोजत ह्या पवित्र मिसांत आमी मागुया. ही सुरवातेची उतरां आयकल्या उपरांत ह्या मिसांत आमी जी आमची मागणी घेवन आयल्यान जे आमच्यो अडचण्यो जे आमचे त्याग जी आमची आर्गां जी आमी घेवन आयल्यान ती सगळीं देवा मुखार आमी उबारुया आनी आमी देवा मुखार पातकी म्हणून ओळखून घेवन आमच्या पातकांचे बोगसणे देवा लागीं आनी एकामेका लागीं मागुया. बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बायलेक सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सोडवणारा सगळ्या मनशांक स्वताची ओळख मेळ्ळोली आनी समेस्तांनी तारण जोडलेलें तुका जाय. लुवणेक तयार जाल्ल्या तुज्या शेतांत वावराडी धाड. अशें सगळ्या मनशांक शुभ वर्तमान परगट जावं आनी जिविताच्या उतरान एकठांयलोली आनी तुज्या संस्काराच्या बळान घोट केल्ली तुजी पोरजां मोगाचे वाटेन चलून सोडवून जोडूंक पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभेन जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. मोठी उजत जाल्या उपरांत
उबो रावन पेद्रून तांकां म्हणलें, भावांनो, भयणीनो, विदेशांनी म्हज्या तोंडांतलें शुभ वर्तमान आयकूंक आनी भावार्थाक वेंग मारून पयल्या देसांनी तावन देवान म्हाका विचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. आनी काळजां वळखतात त्या देवान आमकां दिल्लो तसोच तांकांय पवित्र आत्मो दिवंक ती आपणाक मानता म्हूण दाखोवंक दिलें. भावार्था वरवीं तांची काळजां नितळ करून आमच्या आनी तांच्या मदें कसलीच अंतर ताणें करूंक ना. म्हणटच आमच्या न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हरूंक जावंक ना तसलें जूं शिसांच्या माथ्यार घालून तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. सोम्या जेजूचे कृपेन तांकां तशेंच आमकां तारण मेळटा म्हूण आमी सत मानता. जमलोलो सगलो लोक ओगो रावलो आनी बार्नबास आनी पावलो आपणा वरवीं देवा विदेशां मदें केल्ले सगल्या कुणाची आनी विस्मिताची खबर सांगताले. ती आख्खे सोबेन आयकली. तांचें उलोवप जातूच जाकोबान अशें म्हणलें, भावा भयणीनो, म्हजें आयकात. आपल्या नांवाक भेटयलोली विदेशां मदली एक पोरजा सुरवातेक तावन विचून काडूंक देवाची कशी जाली म्हूण सिमावान तुमकां आतांच सांगलां. आनी ह्या प्रवाद्याच्या उतरा प्रमाणे सारकें आसा, कित्याक अशें बरयलोलें आसा. ह्या उपरांत हांव परतून येतलो आनी दाविदाचो मोदलो पडलोलो तोंबू मोडून पडलोलो तोंबू नव्यान ताणटलो. तो हांव घराण्यांतलो उबो करतलो आनी नव्यान बांदतलो. तेन्ना सगलीं मनशां सर्वेस्पराक सोडटलीं. म्हज्या नांवाक भेटयलोलीं आसात तीं चोर राष्ट्रां जाणें जायत्या काळांतावन हें कळीत केलां तोच सर्वेस्पर अशें सांगता. म्हणटच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येयात. त्या विदेशांच्या जिवीत आमी अवघड करचें न्हय, पूण तांणी कुड्ड्या देवाक भेटोवन बोश्टायलोल्यो वस्तू खावच्यो न्हय, पोजडपण पयस करचें आनी गोमटी पेडून मारलोले मोनजातीचें मांस आनी रगत खावचें न्हय. इतलेंच सांगून आमी तांकां एक चीट धाडची, कारण सगल्या शारांनी मोइजेसाची समोट परगट करपी आदल्या काळार तावन आसा आनी दर सोनवारा देवस्थानांनी ती वाचतात. देवाचें उतोरें. जबाब, सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. सगलीं म्हणुया, सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. नवें गीत रचून गायात, परमेस्पराक वाखानात. शेकांशेक प्रितुमे वयर देवाक सोट गितां गायात. जबाब, सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. परमेस्पराच्या मानाक गितां गायना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगटात तारण ताचें. जबाब, सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. ताची मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या पोरजांक कळयात ताची कौतीक विस्मितां. जबाब,
सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतिक विस्मिता. परमेस्पोर एकलोच राजा, राष्ट्रानो गाजोन सांगात, ताणें ती केला संवसार, नितीची ताजी राजवट जाबाब. सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतिक विस्मिता. उद्गाराक उबी रावया. Sorbes porak soy soy, sorbes porak soy soy, sorbes porak, sorbes porak, sorbes porak soy soy. Jezu tudzie bai rostona, tudzia bapashi amka wor, Jezu punoci. Con tu, tuju tranca, জীবন ko, soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy sorbes porak, sorbes porak, soy Sorbes portum te soveasu. जुआ परमणे शेजू क्रिस्ताचे शुभळ तोमाक मोहिमा तुका सोम्या. शेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसोच हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापायच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगान हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्या आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सोवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां हे वस्तू सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभळ तोमान. Konkani tuka Krista. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या 6व्या दिसा नोवेनाच्या आमचो विशय जावन आसा मान्यवंत आग्नेल आपल्या जिवितान एकचार मिसाव आनी सहभागिलीपण फिकिरीन पाळटालो. ह्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ करता. ह्या विशयांत 3 उतरां आसात. एकचार, मिसाव, सहभागिलीपण. एकचार एक उतराचेर आमी थोडोसो नियाळ करुया, ताची समजणी घेवया. एकचार म्हणजे कितें? एकचार कोणा सोवें आनी एकचारा वरवीं आमच्यान कितें करूंक जाता वो आमी कितें जाता. आमी ल्हान भुरगीं आसतना दोतोनीक वेतना आमकां दोतोनीक आमी शिकल्या की देव एक तीग जण हो गूट आमी आमच्या दोतोनीच्या वेळार आमी आयकला. ताची समजणी आमी घेतल्या. थोडी समजणी आमकां त्या वेळार मेळ्ळ्या, पूण आमी वाडटा वाडटा हाची समजणी आमकां अदीक मेळ्ळ्या आसतली. बावतीज आमी घेतला आनी बावतिजमा वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं जाता. ह्या त्रेक देवाक आमी ओळखूंक पावता आनी ह्या गुटाची समजणी आमकां बरे भाशेन मेवता. कित्याक बावतिजमा वरवीं आमकां भावार्थ मेवता. आमी भावार्थान वाडटा. त्रेक देव एकचारान जियेता. वेगवेगळीं तांचीं कार्यां देव बाप रोचणार, देव पूत सोडवणार आनी देव पवित्र आत्मो
जावन आसा जीव दिनार. वो आमी कशे भाशेन जियोंक, ह्या संवसारांत भाग्यवंतपणी जियोंक पवित्र आत्मो आमकां जाणवाय दिता, आमकां वाट दाखयता. तर वेगवेगळी तांची कार्यां, पूण तांचे सगळें संबंद आसलो, देवा सगळें संबंद आसलो, तांचे सगळें एकचार आसलो, तांचे सगळें मोग आसलो, तांचे सगळें समजिकाय आसली. देवान आमकां आपल्या रुपाची आनी आपल्या सारक्याचीच रोचली, आमकां एक सारकी रोचली. सगल्यांक आमकां आमी देवाची भुरगीं कशीं रोचली. कोणाक भायर रावंक ना, सगल्यांक आमकां एकठांय रावंक, एकठांय जियोंक देवान आमकां रोचल्यान. म्हणटच हो देवाचो एकचार, जो देवा सवें आसा तो मनशाय सवें, मनशाचें सवें आसूंक देवाची येवजण आसा. हें जावन आसा एकचाराचे समजणी. एकचार देवा सवें जो एकचार आसा तोच एकचारान आमकां देवान रोचल्यान, आनीक ह्याच एकचारान आमी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आमी जियोंक, देवाक चिटकून रावन पयले सुवातेर, आनी एकामेकाची सेवा करूंक, एकामेकाच्या मोगान जियोंक, एकामेकाक समजून, जसो देव आपल्या तिगा जाणां मदें समजिकाय आसा, देवा मदें समजिकाय आसा, मोग आसा, एकचार आसा, तसोच ह्या संवसारांत आमी देवाची भुरगीं कशीं जियेतना होच एकचार, हीच समजणी, होच मोग आमकां आसूंक देव आमकां आपयता. आयजचें दुसरें उतर जावन आसा सोभागेलीपण. सोभागेलीपण म्हणजे कितें? सोभागेलीचें आमकां समजणी आमकां अशी मेळोंक जाता, एकामेकाक सहकार दिवप, एकामेकाक भागयेंत आमी भागेली जावन, तांच्या कामांत, तांच्या कार्यांत आमी भाग घेवंक, तांकां आपलो आदार दिवन, सहभागिली जावन, पार्टिसिपेशन, कम्युनियन अशें आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेंत. सगळीं बराबर रावन, एकवटान रावन जियोंक, एकवटान आमचें कार्य फुडें व्हरोंक देव आमकां आपयता. आमी समाजान आमी पळयता, सृश्टींत आमी पळयता, एक मोवाचो मूस भोंवता भोंवता आनी मोव तयार करता. एकटो गेल्लो जाल्यार हें मोव तयार जावचें नासलें. हें मोव तयार जातलें जाल्यार जायत्या मुसांची गरज. आनी हें मूस एकठांय जावन, एकठांय रावन आपल्याक दिल्लें कार्य करून हें मोव तयार करतात. तशेंच आमी पळयता सृश्टीन मुयो कशे भाशेन आपल्याची तयारी पुरमेंत करतात पावसाच्या वेळार. सगळीं एकठांय रावन, एकठांय एक लायन कशी, मोठी व्हडली लायन कशी वचोन सगळीं बराबर काम करतात आनी आपल्याची पुरमेंत वो जेवण तयार करतात. सगळीं एकठांय रावन, सगळ्यांच्या कामांत भाग घेवन तांकां तीं काम करतात. आमच्या जिवितांत आमी पळयता, आमची कूड जावन आसा एक कूड, पूण आमकां जायते सांदे आसात. एक एक सांदो एक एकटें काम करता. आमचे दोळे आमकां पळोवंक आदार करतात, आमचे कान आमकां आयकूंक, आमची जीब आमकां टेस्ट दिता, आमचे हात काम करतात, आमचे पांय आमकां चलून वतात. हे सगळे बराबर जेन्ना आमी काम करतात तेन्ना आमचें जिवीत फुडें वता. आमी पांयांनी म्हणलेलें जाल्यार आमी आयज चलचें ना, आमी हांगाच रावतले, सगळें बंद पडटा. दोळ्यान म्हणलेलें आमी आयज दोळे बंद करून रावतले, सगळें बंद पडटा. पूण जेन्ना सगळीं बराबर कान, दोळे, पांय, हात, जीब, तकली सगळीं बराबर जेन्ना आमी काम करता तेन्ना हें
फुडें वता. हें जावन आसा सोबागलेपण, एकामेकाच्या कामांत आदार दिवंक, एकामेकाचें कार्य फुडें व्हरूंक आमची जबाबदारी आसा दुसऱ्यांच्या वावरांत. आनी तिसरें उतर आयज आमकां दिता तें मिसांव. मिसांव म्हणजे कितें? मिसांव म्हणजे देवान जशे भाशेन देवान पुताक संवसारांत धाडलो एक मिसांव दिवन, ताचें मिसांव जावन आसलें मनशाची सोडवण करूंक. आनी देव आपल्याच पुताचो सॅक्रिफायस करून देव मनशाक आपल्या पुताक संवसारांत धाडटा. हें जावन आसलें देवाचें मिसांव आपल्या पोरजे सोबे. आनी जेजू जेन्ना संवसारांत येता तेन्ना आपलें मिसांव तें देवान ताका दिल्लें सोडवण करपाचें तें बरे भाशेन पाळटा आनी आपल्याच जिवाचो त्याग करून, आपल्याकूच उणें करून, आपल्याच जिवाचो त्याग करून, संवसारांत कोश्ट सोंसून आनी खुर्सार मरून हें मिसांव देवान जें ताका दिल्लें तें पूर्ण करता. आनी जेजू आपले तरेन हें मिसांव फुडें व्हरता. आपल्या 12 शिसांक तो विचून काडटा आनी ह्या 12 शिसांचे वरवीं जेजू हें देवान दिल्लें मिसांव फुडें व्हरता. देवान दिल्लें मिसांव म्हणजे देव संवसाराचो मोग करता. देव म्हजो तुजो एकल्याचो मोग करता. हें मिसांव हाका लागून देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो मनशाची सोडवण करूंक. कित्याक मनीस पातकान पडलेलो, मनीस सांडलेलो, ताका सोदून काडूंक, ताका सुटका दिवंक जेजू ह्या संवसारांत येता आनी आपल्या मरणा वरवीं आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां सोडवण मेळटा, आमकां सोडवण दिता. आनी हेंच जो गूड न्यूज, जी बरी शिकवण, जें शुभ वर्तमान जें आसा तें फुडें व्हरूंक जेजू आपल्या शिसांक नेमता. आनी आयज 2000 वर्सां फाटीं हेंच मिसांव आमच्या हातान घातलेलें आसा, तुज्या हातान, म्हज्या हातान. पाद्री जावन आसात एक मुणयारी देवाचें हें कार्य फुडें व्हरूंक. आनी आमी सगलीं क्रिस्तांवां देवाचीं भुरगीं जावन आसात हेंच मिसांव व्हरूंक, फुडें व्हरूंक आमकां जबाबदारी देवान दिल्ली आसा. ही 3 उतरां जेन्ना आमी बरे भाशेन नियाळटाव पाळटाव आमच्या जिवितांत तेन्ना सगळें बरे भाशेन जावंक शकता. जेन्ना आमी एकचारान जियेता, जेन्ना आमी सौभाग्यपणान आमचें कार्य फुडें व्हरता तेन्ना हें मिसांव फुडें वचूंक पावता. आयज जेजू आमकां हाचीच उगडास करता, परत उगडास करता. हें मिसांव तुका जें दिलां बरे भाशेन जियोंक, एकामेकाच्या मोगान जियोंक, एकामेकाच्या सहकारान जियोंक, एकामेकाच्या सौभाग्यपणान जियोंक तूं पाळटाय काय ना? पाद आग्नेलान कितें केलें? पाद आग्नेलान हेंच मिसांव देवाचें जें देवान ताका दिल्लें तें फुडें व्हेलें. एकचारान तो जियेलो, सौभाग्यपणान तो जियेलो आनी हे तरेन हें देवान दिल्लें तें मिसांव ताणें फुडें व्हेलें. आनी कसलें मिसांव तें? तो जावन आसलो एक डायसिजन पाद्री पयलो. तो डायसिजन पाद्री जावंक सोदतालो आनी ताजें शिकोवप डायसिजन पाद्री भाशेन जालें. पूण ताणें मागीर विचार केलो, हांव एकटोच काम करीत जाल्यार म्हजें सगळें सोंपोन वेतलें. पूण जेन्ना हांव एकवटान काम करतलो, हे संस्थेंत हांव रिगतलो, सगळ्यांच्या बराबर हांव जियेन काम करतलो तेन्ना म्हजें मिसांव बरे भाशेन अदीक फळादीक जातलें. हाका लागून तो डायसिजन पाद्री जावपाची सोडटा आनी रिलिजियस पाद्री, म्हत्वाची पाद्री जाता आनी पिलार येवन आपलो रितीर करून ही येवजण जी देवाची आसली ती तो पाळटा. आनी हे भाशेन मान्यवंत आग्नेल आपल्याक दिल्लें मिसांव बरे भाशेन फळादीक करता, दुसऱ्यांची सेवा करता, दुसऱ्यांक बरी बूद दिता. स्पिरिच्युअल डायरेक्टर तो जावन आसलो तेन्ना दुसऱ्यांक बरी बूद दिता. आनी हे भाशेन
देवान दिल्लें कार्य फुडें व्हरता. आयज म्हाकाय आनी तुकाय देवान वेगवेगळें कार्य दिल्लें आसा. हांव एक पाद्री, म्हाका म्हजें कार्य आसा, म्हजें काम आसा, तें हांवें बरे भाशेन एकचारान देवाच्या मोगान, एकचारान सोंसणीकायेन, सौभागेलीपणान करची गरज आसा. तुमकां देवान दिल्लें कार्य बरे भाशेन तुमी करचें आसा. तुमी जावन आसात पेरंट्स, आवय बापूय, हें कार्य तुमी बरे भाशेन पाळूंक जाता. आपल्या भुरग्यांक देवाची देख दिवन, देवाचो मोग दिवन, देवाची शिकवण दिवन बरे भाशेन तांकां वाडोवंक, तो तुमचो पयलो कायदो. दुसरो कायदो जावन आसा तांकां बरें शिक्षण दिवंक, तांचो बरो परामर्श करूंक, बरें काम तुमी सोदून काडून, बरें काम तुमी करून तुमच्या परिवाराक, तुमच्या फामिलीक बरे भाशेन वाडोवंक, होय तुमचो कायदो आसा. तिसरो कायदो जावन आसा समाजान बरेंपण विस्तारूंक, समाजान तुमचें कार्य फुडें व्हरोंक, समाजान तुमची एक देख जावंक, तुमच्या बऱ्या करण्या वरवीं एक बरी देख जावंक तुमकां देव आयज आपयता. आयज जेन्ना आमी ह्या विशयाचेर आमी नदर मारता आनी नियाळ करता तेन्ना पाद अग्नेला भाशेन, जो सदांच देवाच्या एकचारान जियेलो, सौभागलीपणान जियेलो, दुसऱ्यांच्या आदाराक तो पावलो, दुसऱ्यांक बागेंत घेवन, सांगाताक घेवन ताणें काम केलें, तशेंच आमचेंय जिवीत जावं दी. देवाच्या मोगान पयलें बोल्लेलें, देवाच्या एकवटान रावलेलें आनी तशेंच दुसऱ्या सोबे बरे भाशेन जियोंक ह्या दिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी मागून आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. हे वेळार थोडीशी मागणी जी आमची आसात, आमच्या मनांत आसात, आमच्या काळजांत आसात, ती देवाक आमी उबारुया. आमच्या बाब साहेबान बिस्मांनी, याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी मानियोंत आग्नेलाची देख घेवन एकचार, मिसांव आनी बागिल्लीपण पाळूंक, आमचे पवित्र सोबेक बुडवून समुदाय करूंक, उर्बेन वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आयच्या दिसा आमी मानियोंत आग्नेल आपल्या जिवितांत एकचार, मिसांव आनी सहभागिलीपण फिकरेन पाळ्ळी. ह्या विशयाचेर नियाळटां. ताचें जिवीत आमकां प्रेरणा दिवंक आनी आमी एकचारान आनी सहभागिलीपणान दोन पटिनीचो वावर उर्बेन फुडें व्हरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमचे फिरगोजेंत आनी समुदायांत जियेतोल्या भावाट्यां पासत आमी मागतां. आपल्या जिवितांत तांणी क्रिस्ती भावाटाची मुल्यां कुशेपणान आपणावंक आनी ओत्यापुरीत क्रिस्ती जिविता वरवीं सामान्य बरेपणा खातीर वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता
देवाच्या उल्याक जबाब दिवन पाद्री व मोटवाशी जावंक फुडें सरलोल्या सगल्या तरणाट्यांनी आपल्या आकांनी सुफळकायेन करून भाग्यवंत याज्ञीक व मोटवाशी आनी उर्बेवंत मिशनां ते जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. ह्या मिसाचे भेटेंत वांटो घेतिल्लीं सगलीं तशेंच कोश त्रासांक वो पिडेवंत लागून निराशी जालोलीं आसात ताणें स्वर्गीच्या बापाचेर आपलो विस्वास दवरून जिवंक मानिवंत आग्नेलाची मोजोतीन तांकां पवित्र आत्म्याची गोठाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. थोडोसो वेळ वगीच रावन आमची खासगी मागणी आनी भोव करून दुसऱ्यां बसत दुसऱ्यांनी आमकां मागूंक लायलां तांचे बसत खेरीत भाशेन मागुया. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. कितें घालताय त्या उण्याक, कितें घालताय ते काशी. याज्ञीक बाबाच्या हातान कितें वेदी दवरता. कितें घालताय त्या उण्याक, कितें घालताय ते काशी. याज्ञीक बाबाच्या हातान म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखी पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस पोर मानून घेव. दयाळ बापा तुज्या पुतान सगल्यांचे सोडवणे खातीर आपणाकूच बोली करून भेटयलो. ताचे वरवीं तुजी बसावणी खरी जावं उदेंती तावन अस्तमते पर्यंत राष्ट्रा मदें तुजें नांव व्हड जावं आनी शेकान शेक तुजे मोहिमेक एकूच बलिदान तुजे मुखार पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निचिचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागोत सोडून पयस गेलीं तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतलीं. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सुपूर्णायेन एक तशींच तीं सुपूर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेंत तूं तांकां एकठांय तुज्या जिणसंवार कर्तुवांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरजां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड
आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय देखून देवदूतांचे सोर दळबरां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरोन सुसूक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोठ परगोटुया. आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवोटारा आमची सोडवोट. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे एथनिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्ल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोळी मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती भाग्योन तुजे भाग्योन दूत आनी सोरकाली तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तेच्या संगाताची मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन देर घेवन म्हणुया.
आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां नगोस, आनी आमकां तारण्या पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी, सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडपणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवच्यान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकपोटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सोगलीं सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या तुजे काळजांत म्हाका भलायकी मेवतली. Che sove, mi dura,
जखमें आम्ही फाटे ताच्या जीवन आम्ही जिवी ती गुरावा मोजे सोवे हांवूय रावता तुमचे सोवे फोको तोशें जिवी तुमचे सुवाक कोणी सुफो जातले जेजू दाखवेल आम्ही फाटे ताच्या जीवन आम्ही जिवी जेजू दाखवेल आम्ही फाटे ताच्या जीवन आम्ही जिवी भावार्थान जेजूक आमी शिवला घडीभर आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या सोडवणेच्या संस्कारा वरवीं खरो बोवाळ संवसारांत वाडत वचूं. ह्या खातीर आमची दिसा दिसाची मागणी आनी वावर कोश्ट आनी संतोश मोगान केल्लें समर्पण जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. मोगाळ भुमिनो पवित्र मिसाचे भेटींत आमी वांटो घेतलो. देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केलो. जेजूक आमच्या काळजांनी शिवलो. थोडी भोव दिलाय आमच्या जिवाक भोगल्या. असलेंच बरेपण सदां काल आमकां फावो जावंक मानेवंत आग्नेला वरवीं दोनूय देवा लागीं मागत रावुया. केरीत भाशेन कापुचेन संस्थेचो फादर फ्रँकी फेर्नांदीस ह्या मिसांत वांटो घेवन मानेवंत आग्नेलाच्या संत करना पासत मागल्याक आमी ताका दिनवासता आनी मानेवंत आग्नेला वरवीं दोनूय देवाचो आशिर्वाद ताचेर मागता. कांय कॉलोन्यो प्रेस्तांचेर मागणें 2 मिसां उपरांत इगोर्जेन आसतलें. एक नवी सीडी पाद आग्नेल आमच्या इश्टा ही उजवाडाक हाडलेली आसा. बँड श्रीणान ती विक्रेक मेळटा. आमच्या पिलार संस्थेचे पाद्री जातल्यांक कोणूय स्पॉन्सर करूंक सोदता जाल्यार बारीक म्हायती बसस डेस्क हें ऑफीस आसा, थंयसर तुमच्यांनी घेवंक येता. 2024 वर्साची इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी बँड श्रीणान आनी पुस्तकशालान विक्रेक मेळटा. नोव्हेंबराचे 17 सकाळीं 10:30 वाजता मीस केरीत भाशेन पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक. हे मिसा पयलीं पिडेस्तांक केरीत कुमसारां आमी हांगासर ह्या पेंडोलान दवरलेलीं आसा. तुमची पिडेस्त वो जाणटी कुमसार जावंक सोदता जाल्यार ताका वेगीं हाडची. तेच भाशेन हे पिडेस्तांक हाडटात तेन्ना तुमची गाडी पेंडोलाशी हाडूंक येता. तांकां व्हील चेअराची सुविधा आसतली. मिसा उपरांत पवित्र संस्काराक बुजवण आनी पवित्र तेलाची माखणी. मानेवंत आग्नेलाच्या संत करना पासत मागूंक केरीत नायट विजील आसतलें. नोव्हेंबराचे 17 हे नायट विजील सुरू जातलें रातची 9 वाजता आनी सोंपतलें दुसरे दिसाक सकाळची 5 वाजता. हे नायट विजील चलयतले ब्रदर एडमंड, एसोसिएशन ऑफ क्रुसेडर्स फॉर जीसस एंड मॅरी. तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो खर्च दिवची खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसान तुमच्यांनी दिवंक येता. आदींच फुडें मानेवंत आग्नेला वरवीं दोनूय देवाचो आशिर्वाद तुमचेर, तुमचे फामिलीचेर आनी तुमच्या वावर धंद्याचेर आमी मागता. मोगाल भावमिनो मानेवंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागर आमच्या गोरजां त्रासान आकांतान अदीक करून आमचे पिडीन जेन्ना आमी उलो मारता मानेवंत आग्नेल देवा कडेन मागून जायतें बरेपण आमकां फावो करता. आयज मावरा कुंकोलितान रावता UK आमकां अशें कुडीत करूंक लायता. आमी 2003 वर्साक लग्न जाल्लीं. एका वर्सा उपरांत आमकां दोतोरा उदेशी घुमून आयलें की आमकां भुरगें जावचें ना म्हूण आनी आमी ट्रातामेंट करचो पडटलो म्हूण. आमी दोतोराचो ट्रातामेंट सुरू केलो. एका म्हयन्या उपरांत आमकां घुमून आयलें ट्रातामेंट फेल जालो म्हूण. आनीक एक पावटी आमी ट्रातामेंट करूंक येवजिलें पूण ट्रातामेंट सुरू करचे आदींच म्हज्या घरकारान बोल्सांत आशिल्लें मानेवंत आग्नेलाची माती खाली
आनी त्याच म्हयन्यांत हांव गोरबेज जालीं आनी म्हाका जोवळीं ट्विन्स चेडो आनी चेडूं जल्मलें. आनी चार वर्सां उपरांत आनीक एक फावट हांव गोरबेज जालीं आनी म्हाका आनीक एक भुरगो जल्मलो. उपरांत आनीक 4 वर्सांनी म्हाका चवथो बाबा जल्मलो. मानेवंत आग्नेलाचे मजतीन म्हाका 4 भुरग्यांचें देणें फावो जालें. हांव मानेवंत आग्नेलाक दिनवासतां आनी बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागतां. हो उपकार हो फेवर पोरगोट करूंक वेळ जालो म्हूण माफी मागतां. मोगाल भावमिनो हो एके भयणीचो भावार्थ आनी मानेवंत आग्नेचे मजतीन आनी तिच्या भावार्थान तिका 4 भुरग्यांचें देणें फावो जालें. आमचोय भावार्थ चिवाड करून नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवंक उबी रावुया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा आमच्या सोर्गींच्या बापा, आमचे सोरवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरी जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. उगोणीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचेर इगोर्जेची उगोड पोरगोट नेवदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद मोगान आनी शांतीन जियोंक तुमकां धाडटा. जेजूच्या भोगतां तुजें नांव आयज पोजोता. इजोत मे गौरी तूं जावन आसा स्वर्गांत स्वागत करता. इजोत मे गौरी तूं जावन आसा स्वर्गांत स्वागत करता. उलास आमचें देवा मुखार ओळ्यो तुका